एक्सपान्शनाची तुम्ही आज डिक्लेअर केलं आहे, अध्यक्षाच्या आदेशानंतर त्वरित तुम्ही कमिटी डिक्लेअर केली, त्याच्यामध्ये सांगता? पळय आयज तुमकां खबर आसा जी मेंबरशीप ड्रायव्ह स्टार्ट जाल्ली भारतीय जनता पार्टीची आनी हेजे भितर मुरगांवांसून सुद्दां प्रायमरी मेंबरशीप आसलेली पळय ती आमची एक बरो फिगर जालोलो. ऑलमोस्ट आमचो 12,000 हो फिगर पावलेलो. तेजे उपरांत तेजे भितर एक्टीव मेंबर्स काडलेले आमी आनी एक्टीव मेंबर्स हे आयज तुमकां दिसता सगळे आनी फुडल्यान आसा ते सगळे आमचे एक्टीव मेंबर्स. जे एक्टीव मेंबर्स जाल्या उपरांत तेजे उपरांत बूथ अध्यक्ष काडलेले. बूथ अध्यक्ष काडल्या उपरांत तेजी बूथ कमिटी काडली आमी, जे सगळे मेंबर्स आनी एक्टीव मेंबर आसले तेजे उपरांत मागीर आमचे मंडळ अध्यक्ष जाल्लो. मंडळ अध्यक्ष जाल्या उपरांत आमचे दोन्ही डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा नॉर्थ गोवाचे दोन्ही अध्यक्ष झाले. तेजे उपरांत आमचो स्टेटाचो अध्यक्ष जालो दामू नायक. आतां प्रोसेस जाल्लो आसा कितें आख्खे 40 मतदारसंघा भितर ही कमिटी काडपाची. अध्यक्षाच्या खाली 31 मेंबर, अध्यक्षाक धरून 31 मेंबर, जे म्हणजे 30 मेंबर आनी भितर एड करून 31ची कमिटी जावंक जाय. हेज्या भितर 33% महिलांक लागून रिजर्वेशन आसा, म्हळ्यार 11 31सून 11 पोस्ट जे आसा ते महिलांक लागून आसा. बाकीचे आमचे कडेन खूब कार्यकर्ते आसा मुर्मगांवान, बट ही काही रेस्ट्रिक्शनाक लागून आमी सगळ्यांक एकोमोडेट करूंक शकना. बट तरी पासून बाकीच्या लोकांक सुद्दां आमी एकोमोडेट मागीर करतले. डिफरंट पोस्ट आनी उरलेले आसा, खुबशी सेल्स उरलेले आसा, शक्ती केंद्र प्रमुख जावपाचे उरलेले आसा. सो हेजे भितर आमी बाकीचे आमचे कार्यकर्त्यांक घालतले जे आयज कमिटीचेर आमी घालूंक शकना. त्याच बरोबर आयज आख्खे कमिटीचे आमची उपस्थिती हांगा आसा. सगळे कमिटीचे जे आमचे वायस प्रेसिडेंट आसा, जनरल सेक्रेटरी आसा, जे आमचे सेक्रेटरी आसा, मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता अविनाश नाईक अध्यक्ष, मागीर संजय परब उपाध्यक्ष, योगेश पाटील उपाध्यक्ष, निनाद गडेकर, जगदीश गवंडी, निनाद गडेकर उपाध्यक्ष, 2 जनरल सेक्रेटरी जगदीश गवंडी, दीपक माशेलकर, सेक्रेटरी अलका असोलकर, शर्मिला कोशी, श्रद्धा कासकर, ट्रेजरर शांताराम पराडकर, जे मेंबर आसा ते उमा हिरामठ, अनिता गावडे, समीर चोडणकर, महेश मेस्ता, रशीद खान, शबाना शेख, कुशल चोडणकर, रोहित मुचेवाडकर, सेबी फर्नांडीस, निलेश रेडकर, राजेश नायक, प्रज्योत वेंगुर्लेकर, सोनल मेस्ता, सुमित्रा नाईक, जमीर शेख, अशोक पालेकर, रघु पेडणेकर, सुशांत नाईक, वैभवी मातोंडकर, दक्षता तारी, सुजाता चुपकर. सो अशी आमची 31 जाणांची कमिटी आसा आनी खूब म्हाका प्राऊड फील जाता कितें जी आयच्यान कमिटी डिक्लेअर स्टार्ट जावंक जाय आसली तेच्या भितर आयज मुरगांवसून आमची फर्स्ट आसा मुरगांव जी आयज आमी कमिटी डिक्लेअर केल्लेली आसा. हांव आख्या कमिटीक ऑल द बेस्ट म्हणटा, कित्याक आयज पर्यंत मुरगांवान जितली पार्टीन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्लेली आसा या कसली एक्टिविटीज दिल्ली सदांच आमी मुरगांवच्या कमिटीन आनी आख्या मुरगांवच्या मंडळान सदांच ती आपल्या खांद्यार घेवन सदांच बरे परफॉर्मन्स दिल्लेले आसा आनी वी आर इन टॉप. म्हळ्यार आमची मन की बात म्हणटा ते सदांच 100% आसा. बाकीचे जितले प्रोग्राम दिल्ले आसा ती मेंबरशीप आसूं बाकीचे सदांच आमचे परफॉर्मन्स बरे आसा आनी हे श्रेय वयता आमचे सगळे जे कार्यकर्ते आसा भारतीय जनता पार्टीचे, कित्याक ते सदांच ग्राउंडाचेर रावन काम करीत रावता. आमची महिला टीम जी आसा ती खूब बरें काम करता, अशें युवा टीम आसा तेवूय काम करता, अशें सगळे जाण मेळून एक बरें काम चल्लेलें आसा मुरगांव. हांव तांकां आयज ह्या कमिटीक ऑल द बेस्ट म्हणटा. इतलें सांगून तुमकां आयज परत अध्यक्ष तर आमचो एनावन्स जाल्लो आयज सगळी कमिटी एनावन्स जाल्या म्हणून हांव तुमचे धन्यवाद केले की ते सपोर्ट करना कितें एक्चुअली कितें म्हणजे आयज खंय तरी म्हाका दिसता हो टॉपीक आमचो आसा तो मंडळाचो आसा. आमची जी कमिटी डिक्लेअर केली आसा, बट खंय तरी हांव जें उलयलां तें सत्य उलयलेलें आसा, रॉंग कांय उलयलें ना. इट इज अ फॅक्ट. कित्याक आयज कितें म्युन्सिपालिटी सपोर्ट मेळना, म्युन्सिपालिटीचो बरो सपोर्ट मेळटा. म्युन्सिपालिटी चीफ ऑफिसर आसा, बाकीचे ते आसा, बट जे कावन्सिलर मुरगांवचे जे कावन्सिलर आसा पळय ते सदांच ते अगेन्स्ट काम करतात, अगेन्स्ट वावरतात. दे डोंट ट्रीट देम एज अ पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ते खंय तरी आपल्याक स्वताक स्वतंत्र समजता, हे बाकीचे केन्नाच आमच्या प्रोग्रामाक इनवॉल्व जायना. सो रायट टायम बील काम आतां इलेक्शन आसा तेन्ना मागीर पळोवया आमी. एक तुका सँक्शन जाल्लें आसा एक ड्रीम प्रोजेक्ट, पूण खंय तरी आयकूंक येता की ऑपोजिशन ताजेरूय बेजार ताजेर तो कशें पळयता. हांवें सांगलो न्हू आयज आमची मंडळाची डिक्लेरेशन, बट हांव जें उलयलें तो आमच्या लोकांक कळपाक लागून, कित्याक कमिटीक सगळ्यांक कळोंक जाय. फाल्यां तेंचे कडेन कोण उलयतना कितें उत्तर दिवंक जाय तें. आयज हांव मातसो भावूक जावन उलयलो कित्याक म्हाका तें थोडीशी मनाक लागता जेन्ना हांव इतलें मेहनत करता, आमची टीम इतली वावरता आनी हे हॉस्पिटल हे सगळ्यांचो ड्रीम प्रोजेक्ट आख्ख्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो. लोक आमकां शाबासकी दिता, आमकां अशे जे सिनियर सिटीजन आसा, महिला आसा, बाबा म्हणटा तूं जे चिताप आसा तुवें जे हे हाडलें न्हू तूं धन्य म्हणटा, अशें धरून म्हाका लोक प्रेज करता. बट थोड्यांक कितें जाल्लेलें आसा, हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार खंय तरी तेंची विकेट वयतली अशें तांकां दिसलेलें आसा. सो तेज्या लागून हो प्रोजेक्ट येवंक जायना म्हणून लोक खूब वावर करपाक लागलेले आसा. सो तेज्या फाटल्यान खुबशे
हॉस्पिटल कित्याक जाय थंयसर ग्रावंड करुया भुरगे खेळ्ळे जाल्यार फिट उरतले हॉस्पिटलाची गरज लागना कसली उतरां उलयता खूब वायट दिसता बट एनीवे आय वील गो हेड विथ आमचे मिनिस्टर अनावन्स केला CMाचो टोटल बॅकींग आसा हॉस्पिटल वील बी अ रियलिटी बिफोर माय टर्म एंड दॅट इज अ एश्युरन्स जे हांव म्हाज्या मुरगांवच्या लोकांक दिता आनी हेच्या भितर हांव तें करून दाखयतलो कोण अडचण हाडटा वाटेक येता तांकां सगळ्यांक आमचे लोकल आयज आमी तुमकां शॉर्ट नोटिसेचेर आयज आपयल्ल्या की आयज आमची मंडल कमिटी ती 31 जाणांची कमिटी आहा ओके ती डिक्लेअर करपाची आसा म्हणून आमी तुमकां शॉर्ट नोटिसेन आपयल्ल्या की आमी न्यू फॉर्म कमिटी आमचो यंगस्टर आहा आनी 33% रिजर्वेशन लेडीजाक केल्लें आहा सो आमचे हितून 11 जाण ह्या कमिटीन लेडीजूच आहा आयज भारतीय जनता पक्ष मुरगांव मंडळाची नवीन समिती आमी जाहीर केल्ली आसा कांय दिसा फाटीं आमी ह्या मंडळाचो अध्यक्ष अविनाश नायक डिक्लेअर केल्लो बाकीची कमिटी डिक्लेअर करपाची जी आशिल्ली आयज आमकां वयल्यान आदेश येयलो की आयच्यान तुमी डिक्लेअर करपाक सुरवात करपाक जाता सांगपाक बरें दिसता की पुराय गोंयान आमी पयले आसात जे मंडळ डिक्लेअर केलां आमचें मंडळ रेडी आशिल्लें ते आमच्या आमदारान सांगलें की आमचें मंडळ रेडी आसा आमी केन्नाय डिक्लेअर करूंक शकता आयज जाल्यार आयज आतां जाल्यार आतां अशें आमचे कडेन बरेच अशे आमचे कार्यकर्ते आसात तेंच्या आदाराचेर ताणें सांगलें की आमी आयज आमची कमिटी डिक्लेअर करतात त्या प्रमाणे आयजची कमिटी डिक्लेअर केल्ली आसा